12 दिसा भितर कॅबिनेट मिटींग जातली। त्या कॅबिनेट मिटींगेन समज जर आमचो डिमांड कॅबिनेट नोट घालून किंवा टेबल नोट समज मूव करून समज जर फुलफील जावंक ना जाल्यार आमी जो आसा तो पर्यंत आनी आमकां प्रत्यक्ष हे सगळे कामगार जे आसा तांकां त्यांच्या कामा विशींचे तांकां रिइन्स्टेट करपाची ऑर्डर जो पर्यंत हातीन मेळना तो पर्यंत आमी आमचो जो स्ट्रायक जो आसा इनडिफायनेट जो फास्ट आसलेलो पळय तो आमी डिफर करता। आणि जर सरकारान दिल्ले आमकां आश्वासन समज जर पाळ्ळें ना जाल्यार शेवटचे शस्त्र आंदोलनांतले असहकाराच्या चळवळीतले किंवा जे शांतताप्रिय मार्गान लोकशाही मार्गान जे आंदोलन करता ते आमरण उपोषणाचे शस्त्र उगारपाचे हो निर्णय जो आसा मिस्टर शेवरेटो जो आसा आपले सगळे जे कलिग्स आसा तेंचे भाव आसा आनी भयणी जे आसा जेंच्यांनी ताका मोरल सपोर्ट दिलो काय ताका पाठिंबा दिलो ते तेंच्यांनी अशा पद्दतीचो निर्णय केल्लो आसा। तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली सर डिफर करता जाल्यार एकाच कंडिशनान आतां आपण फास्ट अन टू डेथ हे आपले इनडिफायनेट हंगर स्ट्रायक करता। जर सरकारान जर आमचे कडेन समज जर आश्वासन पाळ्ळें ना जाल्यार आय मे बी अलाउड बाय द युनियन शॅल अलाव हिम टू गो ऑन फास्ट अन टू डेथ आनी तेची सगळी जबाबदारी आसतली पळय ती सगळी तेचेर आसतली। आणि फास्ट अन टू डेथाचेर आतां पर्यंत ज्या पद्दतीचे सहकार्य आमी सरकाराक दिल्लेले आसा त्या पद्दतीचे सहकार्य मेळचें ना अशें लागून एक सारकें कॉशियस विथ लॉट ऑफ प्रिकॉशन एबॉन्डंट प्रिकॉशन घेवन हे जो आजचो जे आसा स्ट्रायक जो आसा पळय जो फास्ट म्हणजे इंडेफिनाइट फास्टाचो कार्यक्रम जो आसलो न्हू वी आर डिफरिंग इट टील द फुलफिलमेंट ऑफ अवर डिमांड। आणि आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंचे कडेन मागता की येणारी जी चवथ आसा पळय ह्या चवथी पयलीं आमकां आमचे ऑर्डर जी आसा ती आमकां हातीन आमचे मेळपाक जाय काय। ह्या एका विश्वासाचेर जे माननीय क्रीडा मंत्र्यान श्री रमेश तवडकर जे आसा तेंच्यांनी आमकां जे आश्वासन दिल्लें पळय त्या आश्वासनाचेर आमी विश्वास दवरता।